हो जो वोट बँक आहा, कारण आज मेरेन कितें केलां ताणें तो ब्रूट फोर्स दाखयला वोट बँकाचो, म्हणून ते आतां आमदाराक गांवांतले वता न्ही, ते कितें सांगता आमदारांक वचून ते तांचे कडेन पॉलिसी डिस्कस करपाक वचनात, ते बेजिकली शक्ती प्रदर्शन करपाक वतात. हें जें शक्ती प्रदर्शन आसा ताजेर आतां आमदारांचेर प्रभाव पडटलो अशें दिसता तुका? काय आतां एक एक आमदार ज्या प्रमाणे पोजिशन घेवपाक लागल्यात की चल जालीं खूब वर्सां, इट इज टायम टू टर्न द पेज, ह्या मुडा भितर दिसता तुका आमदार? प्रमोद, हो विशय डिस्कस जावपाक येयलो जाल्यार तो एसेंब्लीन येवपाचो येता त्या कोणी विशय काडलो जाल्यार, आनी तेच प्लॅन करून तेंच्यांनी त्या सगळ्या आमदारांक एक एक करून ते मेळटा. पण थोडे आमदार तेंकां त्या जाग्याचेर फुड्यान आसा म्हणटकूच सपोर्ट करता. थोडेचे वाचता जे आमी मायकलाचे पयले, केदारान कितें तरी म्हटलेलें की बेटरमेंट फॉर गोवा. बाबुशान खरें प्रॉब्लेमाक हात घातलो की तुमकां हे खाता, रेंट कॅब वाले, रेंट बायक वाले तुमचो बिझनेस खाता म्हणून. पण तेणी खंयच हेका एप बेस्ड टॅक्सीक ओपोज करूं ना. पण जेन्ना विशय एसेंब्लीन येयलो जाल्यार फुडें गव्हर्मेंटाचेर डिस्कशनाक येयलो न्हू, जाल्यार एक्चुली हांव पयलीं म्हणटा तशी टॅक्सीवाल्यांची बाजू लंगडी आहा. ही जी सरकारचो आयची परिस्थिती पळोवन, आयची गरज पळोवन जी हें घेवन येता, पॉलिसी घेवन येता, तिका ओपोज करपा सारकें डायरेक्ट अशें कांयच ना. सो आमदाराचो हें सुद्दां तो ओपनली तसो ओपोज करपाक शकतलो असो म्हाका दिसना. सो हो विशय जी पॉलिसी आहा तिची बाजू जड आहा. आनी प्रमोद, आमी जर बाकीचे पयले, आमी एक एक करून कितलेशेच गजाली, आमी फ्लायटाचे बुकींग ऑनलायन करता, रेल्वेचे टूर प्लॅन करता ऑनलायन करता. तेच न्हू, आमी आतां कपडे ऑनलायन घेवपाक लागले कितलीं वर्सां, शूज सगळ्यो गजाली ते कित्याक घेवपाक लागल्यात, तर रेट कंपेर करपाक मेळटा, ऑफर मेळटा तेन्ना घेवपाक मेळटा, ह्यो गजाली मेळटा. आमी आतां ते स्विगी सारके येयले, तेंच्यांनी पयलीं आमकां जेवणूच दिलें. आतां ते आमच्या कन्विनियन्साक आमी दुदाची पिशवी सुद्दां केन्ना केन्ना स्विगी वयल्यान तेंचीच स्विगी वाल्यांचो अशें जेवणा पेक्षा इस्तामार्ट म्हणटा तो बिझनेस, म्हणजे सामान डिलिव्हर करपाचो, मागीर दुसऱ्या हेंचो आमचे सारके पत्रकाराक तो बऱ्या पडटा. सदांच घरा कडच्यान सांगिल्ली गजाली व्हरपाक विसरतात, सकयल पार्किंगांतल्यान ऑर्डर करपाक मेळटा. रात जाल्ली आसता, कोणाक तरी खंयच्यान तरी ओपन आसता थंयच्यान आपोवप. आमी ते सामान ऑर्डर कर प्रमोद, 8 मिनटान तुका ब्लिंकिट हाडून घरा पावयता न्ही. हय. सो ह्यो सगळ्यो सुविधा आमी घेता, हे नाका आमकां. आमी पत्रकार म्हणून कशे जगतात, तुम्ही ज्या तळमळीन ही गजाल सांगली स्विगीच्या आनी इन्स्टामार्टाच्या बाबतीत आनी ब्लिंकिटाच्या बाबतीत, ते कळ्ळें म्हाका. बट लोक ही जी गजाल आसा फायनली ती वोट बँकाचेर येता. तुका दिसता की फायनली आमदार ह्या भुमिके भितर पावल्यात, चल इतली वर्सां जालीं, नाव लेट्स टर्न द पेज म्हणून? हय, अशें म्हणपाक जाय. वोट बँकाचेर म्हणून हांव प्रमोद वेगळी गजाल सांगता. वोट बँक आतां दोनूय वटेनी आहा. एक टॅक्सीवाल्यांची वोट बँक जर आमी धरली, तिका त्रास जाता म्हणून ते आपल्याक त्रास जाता म्हणटा. दुसरे वटेन बेनिफिशरी आहा न्हू तेजो, म्हणजे तुका जाय ते टॅक्सीवाल्यांक जाय ते आयकलें जाल्यार हेजे दुसरे वटेचो लोक ही वोट बँक आसा, जो मनीस आज आमी सोशल मिडियाचेर पळयले वा आनी खंयी पळयले, ऑलमोस्ट चडशे लोक म्हणटात की आमकां जाय. पण फाल्यां आमकां जाय म्हणप्यांची, एग्रिगेटर जाय अशें म्हणप्यांची वोट बँक ना न्ही जोयल बाब. कॅन दॅट बी कन्सिडर्ड एज वोट बँक? See, this has been a master stroke. कित्याक म्हणटा प्रमोद, is here is a situation where you cannot say yes and you cannot say no also. The politician will not be able to say yes, because yes म्हणल्यार हे गेले सगळे वोट बँक तुज्या कसळ्ळे, मागीर ते आनी तुका म्हणटा तूं yes म्हणटा, आमकां तूं नाकाच म्हणटले. You can't say no also, because if you say no, then you are hurting so many people who are the majority of Goa is And the actually policy is quite effective. very effective. Yeah. What is not there in the policy? Every possible incentive has been given, concessions have been given, waivers have been given. कितें जाय तुमकां आनीक there is nothing which they can say that okay. There is a nice provision in the policy for women entrepreneurs. Yes, Yeah. it's giving a huge boost to women entrepreneurs, women drivers, women owners of taxis. So हेजे नंतर म्हाका दिसना आनीक कांयच लूप होल्स ताका मेळचे. हांव जेन्ना वोट बँक वर्सीस वोट बँक म्हणटा, लौकीक जशें सांगता की दुसरी वटेच्यान नाका म्हण, दुसरी वटेच्यान वोट बँक आहा. फॉर एक्झाम्पल आतां आमी हांगा 4 जाण बसले, सपोर्ट मेळचो ना. आमगे 4 जाण जे आसा पळय, आमगे 4 जाण आमी म्हणटात की बाबा ही बरी गजाल, ही गोंयाक आतां जावपा जाय, गोंयच्या टुरिजमाच्या दृश्टींतल्यान, गोंयच्या इमेजीच्या दृश्टींतल्यान ही गजाल गरजेची, आनी फाल्यां गोंयकारूय टॅक्सी वापरपाक लागतलो ह्यो गजाली आनी ही इज ऑफ मुवमेंट आसल्यार. पण आमी जे 4 जाण आहा पळय, आमी ह्या विशयाचेर मत मारतले. सो आमी ते मारपाक शकतात,
आमी मारतले, फाल्यां लोक म्हणटले की सरकारान चल ही पॉलिसी हाडली आणि हे जे टॅक्सी सेक्टर आहा ते रेव्होल्युशनलायज केलें. सो आमी ह्या विशयाचेर आमी फर्म स्टँड घेवपाक अशी वोट बँक काउंटर वोट बँक जातली जातली म्हणटा तूं. What happens is people will understand. This is people are very smart now. हे जे आता टॅक्सीवाले they have, I think they have been isolated on this because or marginalized, you can say, because apart from a few people who are actually objecting, saying that आमकां नाकाच हें, आमकां पयलींचें आसा तेंच जाय म्हणून, कोण सपोर्ट करना तें. I'll tell you, if you ask people across all sections, whether it's a student, whether it's a traveler, whether it's a professional, a common citizen, कोणा कडेन विचारता ताका एक हें जायच, एक सिस्टम जायच सामको. एक अशेंच न्हू पांडुरंगान सांगलां तशें की जाय तशें तुका तूं फेर सांगतलो, 1,000 सांगतलो, 2,000 सांगतलो, तशें ना. If you see in cities, metro cities, of course the template is different, but if you go to a metro city and if you are a traveler, if you are even a newcomer there, you have a convenience at your fingertip. Ola कर, Uber कर, आणि कितलेशे असतात त्यांचे taxi apps. You can choose whichever you want. And suppose if you are a family and if your kids may tend, to go overboard, and both your kids may, book 2 different taxis, and both of them may be coming to your doorstep. म्हणतात का? Convenience. ऍटलिस्ट ती जरी त्या मुद्द्याचेर वोटिंग करचे ना, ऍटलिस्ट केलें ना तेंच्यांनी, तरी त्या टॅक्सीवाल्या लागून त्यांचे फावरातूच ते वोटिंग करचे, तशें अगेन्स्टूय वयचे ना. तो विशय तांकां कन्विन्स जावचो ना. मागीर ते आपले वेगळे मुद्द्याचे वेगळे डिसायड करू, पण टॅक्सीवाल्याच्या सपोर्टान वयचे ना. Definitely वयचे ना. कित्याक वयचे ना? That would not be a plan to actually vote against, no? Because there is something good which is coming out of it.